4 दिसाचे यूथ वर्कशॉप आयज घडून येयलेले आसा श्रीलंकान अँड होस्टेड बाय वर्ल्ड फिशरीज फोरम WFFP. हे जे मिटिंगेक आमचे 2 इंडियाचे यूथ रिप्रेझेंटेटिव्ह ह्या मिटिंगेक हाजीर जाले आनी ह्या मिटिंगेक शंबर प्रश्न चर्चा जाले जे ओशन ग्रॅबिंग, ह्युमन रायट वायलेशन, क्लायमेट चेंज अशें करून जायते टॉपिकाचेर आमी हिंगा चर्चा केली. आनी एक कॉमन मुद्दो जो आसा आयज जे ओशन ग्रॅबिंगाचे आसा, जे आमी आयज पळयलेले आसा की इंडियेन जे सँड मायनिंग मिनरल्स करपा खातीर केरला आयज परवानगी दिली सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी आमी पळयलेले आसा की स्टेट गव्हर्मेंट ऑफ केरला ते ऑपोज केलेलो आसा. सो खंय ना खंय जे सँड मायनिंग जे आयज करता हे जायते लोक हितून डिस्प्लेस जाता. कित्याक आमी श्रीलंकान आमी कोलम म्हणून एक गांवांत गेले, तितून सँड मायनिंगाक लागून फिशरमॅन पर्यावरण आयज सोंपले आनी ते काबार जाले. आनी तशेंच करून गोंयांत आयज जुवारी आनी मांडोवी सँड मायनिंगाक आयज परवानगी दिलेली आसा. आनी ते सँड मायनिंग ते म्हणटा की ऑलमोस्ट 30 लाख मिलियन टन अँड 60 लाख मिलियन टन ऑफ सँड वील बी मायन्ड फ्रॉम दीस 2 रिवर्स. सो आमकां खबर आसा की जे हे दोनूय रिवर आयज पोल्युटेड जालेले आसा आनी हे इतले लार्ज स्केल ऑफ सँड मायनिंग जाल्ले जाल्यार खंय ना खंय आमचे पर्यावरण जे बारीक नुस्तेकार, जे इनलँड फिशरमॅन, जे मरीन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, जे वायल्ड लायफ स्पिशीज पळय आसा हे सोंपोवन काबार जातले. आनी तशेंच करून आमी जेन्ना चर्चा केल्ले आयज 17 कंट्री ह्या यूथ वर्कशॉपाक हाजीर जाल्लेले आसा. आनी आमी पळयलेले आसा युरोप कंट्रीज ऑर एशियन कंट्रीज ऑर आफ्रिकन कंट्रीजान जायते रेग्युलेशन आसा फिश स्पिशीजाक प्रोटेक्ट करपाक. आनी आमचे गोंयान आमी पळयलेले आसा की कांयच रेग्युलेशन ना. इनफॅक्ट जे डीप सी फिशराक आनी पर्सीन बोटांक आयज ते व्हडले गियर यूज करता, व्हडली बोट यूज करता, पूण तांकां कांयच रेग्युलेशन ना. वी हॅव सीन इवन पर्सिंग इज बॅन्ड इन महाराष्ट्रा. बट इट इज हाय टायम दॅट आय अपील टू द फिशरीज मिनिस्टर ऑफ गोवा निलकंठ हंदरकराक की तुमी एक रेग्युलेशन हाडचें की ह्या बोटीक इतली टनेज मारपाक शकता, इतली ह्या बोटीक एक बोटीक सायज रिस्ट्रिक्शन दवरचें. कित्याक आयज आमी पळयलेलें आसा की जे गियर्स यूज करता जे बारीक नुस्तें सगळें नुस्तें आयज काबार जाता आनी बारीक फिशरमॅनाक एकूय नुस्तें नासता. सो आमी मागता की असले रेग्युलेशन हाडचें. कित्याक आमी हे अदर कंट्रीज हे ब्रॉट दीस रेग्युलेशन 20 years बॅक जे तांकां एवरी स्पिशीजाक रेग्युलेशन आसा, म्हळ्यार बॅन आसा. फॉर एक्झाम्पल मॅक्रल्स कॅन बी फीश ऑन इन पर्टिक्युलर सीजन एंड इन पर्टिक्युलर मंथ ओन्ली. मागीर तेजे उपरांत बॅन आसता. तशें करून ऑलमोस्ट मोस्ट स्पिशीज, मेजर स्पिशीज जे एक्सपोर्टाक वता तांकां आनी रिस्ट्रिक्शन आसता कित्याक ते मोर एक्सपोर्ट वॅल्यू. आनी तशेंच करून टनेज रिस्ट्रिक्शन आसा. सो खंय ना खंय म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारान जे एमेंडमेंट हाडपा जाय आमचे मरीन फिशींग रेग्युलेशन एक्टा भितर, जे फायन आसा, जे मिनिमम आसा, जे 1980s कायदो एक्ट फायन जाता ती अजून पासून आसा. सो आमी मागता गोंयच्या सरकाराक जे फायन्स आसा जे 5,000 आसा ते म्हाका दिसता 5 लाख जावपा जाय. जे भायले फिशरमॅन गोंयांत येता तांकां 10 लाख फायन आसपा जाय. नाल्यार तांकां भिरांत नासतली. कित्याक आमी पळयलेलें आसा इवन आफ्टर द फिशरीज डिपार्टमेंट एक्टींग ऑन मालपे बोट्स अजून पासून कांय एक्शन ना. अजून पासून ते दोरयान येता आनी आमचें नुस्तें घेवन व्हरता. सो हांव मागता गोंयचे CMाक आनी गोंयचे मिनिस्टराक जी हे एमेंडमेंट हाडून गोंयचे फिशरीज आनी इंडियेचे फिशरीज राखचे म्हण हांव सरकाराक मागता.